नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। पहिलेच फावट गोयच्या शाळांनी पाऊण लाख द्विभाषिक पुस्तकां, 200 परस चढ पानी पुस्तकांचे 2 भाग, शिक्षण माध्यम धोरणाची अधिसुचोवणी अजून ना, धोरण लागले चालीक। फातोडेर मेरेन उक्ती दवरूंक आता मेरेन लायसना दिल्ली 64-12 वर्सभर उरतली चालू। नवी लायसना दितना केस टू केस निर्णय घेवपाचेर चल्ला विचार, पुराय बंदी ना, पळयात रिपोर्ट। लोकसभेच्या प्रचारांतल्यान आंग मारपी पक्षाआड वावुरतल्यांची चौकशी, काँग्रेस नेमता शिस्तभंग समिती, वालंका माविन बाबुशाचेर नजर, जॉनान रिपोर्ट पावयलो हायकमांडा मेरेन। हॉस्पिसियोन सुण्यांचो सुळसुळाट, 16 म्हयन्याच्या भुरग्याचेर सुण्यांचो हल्लो, भुरग्याक काडलो फोडून, सुण्याच्या उपद्रवांतल्यान जाणटे पेशंटा बरोबर भुरगीं सुटिल्ली नात, पळयात रिपोर्ट। शिरदोन बामोळे वाठारांतल्या नुस्तेकारांची वॉटर स्पोर्ट्सान लायल्या वाट, चाळ मारपाक मेळना म्हूण नुस्तेकार पावले मंत्र्या मेरेन, आवेर्तान म्हणटात 2 दिसान काडटा उपाय। आणि जीसीएचे चलयांचे 2020 सर्तीन साखळे डेव्हिल्स वस्तात, वुमन ऑफ द मॅच कॅप्टन सुनंदा इत्रेकराची बऱ्यापैकी कामगिरी, प्राइड ऑफ पेडणे उपवस्तात। खबरो विस्तारान। पहिलेच फावट गोयच्या शाळांनी द्विभाषिक पुस्तकां येतली। शिक्षण खात्यान 1ली ते 4थी मेरेनच्या भुरग्यां खातीर ईव्हीएस आणि गणितांची पाऊण लाख द्विभाषिक पुस्तकां छापूंक दिल्यात। फक्त कोंकणी माध्यम बदलिल्ल्या इंग्लिश शाळांनी ही पुस्तकां मेळटली। 200 परस चढ पानां आशिल्ल्या पुस्तकांचे 2 वांटे करतले। शिक्षण माध्यम धोरणाची सरकारान अजून अधिसुचोवणी काडिल्ली ना, मात नवे धोरण चालीक लावंक सुरवात केल्या, पळयात रिपोर्ट। माध्यम भाषेचो प्रश्न सोडवंक म्हूण राज्य सरकारान द्विभाषिक पुस्तकांचो उपाय काढला। माध्यम बदलिल्ल्या इंग्लिश शाळांनी द्विभाषिक पुस्तकां खात्यान छापूंक दिल्यात। पयले खातीर मराठींतली 13,000 पुस्तकां छापूंक दिल्यात। गणित द्विभाषिक 15,000, दुसरे खातीर मराठी 12,000 आणि गणित द्विभाषिक 15,000 पुस्तकां। तिसरे खातीर गणिती जादूची 13,000 पुस्तकां, ईव्हीएस आणि गणित द्विभाषिक दरेकी 14,000 पुस्तकां। चौथे खातीर मराठी गणिती जादू 16,000, ईव्हीएस आणि गणित द्विभाषिक दरेकी 15,000 पुस्तकां मेळून 74,000 पुस्तकां छापपाक दिल्यात। ही द्विभाषिक पुस्तकां फकत माध्यम भास बदलिल्ल्या शाळांनी लागू जातली। गोंयांत सध्या फकत डायोसेशन सोसायटीच्या शाळांनी माध्यम बदलला। भुरग्यांक पुस्तकाचे वजें जावचें न्हय म्हूण 200 परस चढ पानांच्या पुस्तकांचे 2 वांटे करतले। ही पुस्तकां कोल्हापूरच्या प्रिंटींग प्रेसाक छापपाक दिल्यात। गोंयच्या शाळांनी ही पुस्तकां नवे शिक्षणीक वर्स सुरू जावचे पयलीं पावपाची शक्यताय आसा। सरकारान माध्यम धोरणाची अधिसुचोवणी काडिल्ली ना, मात धोरण चालीक लावंक सुरवात केल्या। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी। फातोडेर मेरेन 12 उक्ती दवरूंक दिवपाचो निर्णय सध्या फाटीक येता म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगले, तरी फक्त नवी लायसनां दिवप स्थगीत दवरला। लायसनां कायमची बंद केल्ली नात। तशेंच ज्या 64 बारांक रातचे 11 ते 1 वा फातोडेर 4 मेरेन चालू दवरूंक लायसनां दिल्यात, ती फुडले वर्सभर चालू उरतली। त्या भायर फातोडेवेले बारांक नव्यान अर्ज आयल्यार केस टू केस विचार करून लायसन दिवपाचोय सरकाराचो विचार चल्ला अशें सुत्रांकडच्यान कळटा। जादा फी भरून सरसकट सगळ्या बारांक लायसनां मेळची ना इतलोच फरक, पळयात रिपोर्ट। बायला संघटनांनी आवाज काढले उपरांत पर्यटन वाठारांत फातोडेर मेरेन 12 उक्ती दवरूंक लायसनां दिवपाचे सरकारान तात्पुरते बंद केला। लायसनां दिवप कायमची बंद केल्ली नात। अशी लायसनां दिवपाचेर सरकार धोरण थारायता म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मिडियाक उलोवन दाखयल्ले। मात आतां मेरेन ज्या बारांक सरकारान फातोडेर मेरेन चालू दवरपाची मान्यताय दिल्या, ती मात चालूच उरतली। सरकारान फातोडेर मेरेन दर्यावेळ आनी नगरपालिका वाठारांतली बारां जादा पयशे भरून फातोडेर मेरेन चालू दवरपाची येवजण केल्या उपरांत पयल्याच 10-12 दिसान बरेच अर्ज आयले। तातूंत 64 बारां राती 11 ते 1 मेरेन चालू दवरपाक लायसनां दिली, जाल्यार 27 बारांक राती 1 ते फातोडेर 4 मेरेन उक्ती दवरूंक लायसनां दिली। सरकारान 86 लाख रुपया मायज जोडले। बारांक अशी लायसनां दिवपा खातीर सरकार धोरण थारायता अशें पर्रीकारान सांगिल्ले। मात सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण सरकार धोरण करपाक सोदता ते अशें आसूं येता। फातोडेर मेरेन बारां चालू दवरपाक अर्ज करपी बारवाल्यांक आतां एक समितीचेर पातयेवन रावचे पडटले। बारवाल्यांचे अर्ज समिती धाडून दितले। समिती बार्राचो जागो, थंयचे लोक
येरादारी, पर्यटक ह्या सगळ्या गजालींचेर विचार करून अर्जाचेर निर्णय घेतले। सरकाराचे धोरण अशेच थारले जाल्यार सध्या फांतोडेर मेरेन चालू आशिल्ली बार्रां वर्सुकी लायसन रिन्यू करून चालूच उरूं येतात अश्यो सध्याच्यो तरी हालचाली दिसतात। मात ते विशीं सरकारान अजून अधिकृत कांयच जाहीर केल्लें ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। लोकसभेच्या प्रचारांतल्यान कडेक राविल्ल्या वा पक्षाआड काम केल्ल्या फुडाऱ्यांची चवकशी करपाक काँग्रेस शिस्तभंग समिती नेमतली। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण वालंका आलेमांव, बाबूश मोन्सेरात, माविन गुदिनो तशेंच हेर फुडाऱ्यांची चवकशी जावपाची आसा। काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष जॉन बुधवारा दिल्ली हायकमांडाक मेळ्ळो। चवकशे खातीर शिस्तभंग समिती नेमची म्हूण ताणें मागला। समितीच्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर पक्ष श्रेष्ठी कारवाय करतले। I want to show him how many such one votes which as a drop, several drops and drops only make a ocean. Similarly, he has missed all these drops and all these votes, and that is going to be the downfall of Congress. The day I feel I need any Congress leader or any leader to come to my constituency and tell the people that please vote for Babush, that is the day I will understand that I have lost the confidence of the people. That is the day I will not contest election. लोकसभा वेंचणुके वेळार काँग्रेसीचेच कांय फुडारी पक्षाआड वावुरल्यात जाल्यार कांय जाणांनी कांयच वावर करूंक ना अश्यो कागाळी काँग्रेसी कडेन पावल्यात। ते फाटभुंयेर ह्या फुडाऱ्यांची चवकशी करून तांचे आड कारवाय करपाचे काँग्रेसीन थारायला। हो विशय दिल्ली पक्षाच्या हायकमांडा मेरेन पावलो। काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस दिल्ली गेला। ताणें गोंयच्या घडामोडींची माहिती पक्ष श्रेष्ठींच्या कानार घाली। सांताक्रूजचो आमदार बाबूश मोन्सेरात, युवा काँग्रेसीची फुडारी वालंका आलेमांव, दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनो तशेंच हेर कांय फुडारी लोकसभा वेंचणुके वेळार प्रचारांतल्यान कडेक रावले। तांचे आड चवकशी करूंक शिस्तभंग समिती घडोवची अशें जॉनान मागला। पक्ष श्रेष्ठीन ही समिती नेमपाक मान्यताय दिल्या। ह्या समितीन गोंयचे काँग्रेस फुडारी आसतले। ही समिती चवकशी करून जॉनाक रिपोर्ट दितली। उपरांत जॉन तो रिपोर्ट पक्ष श्रेष्ठींक दितलो आनी रिपोर्टाच्या आदाराचेर कारवाय जातली। लोकसभा वेंचणुके वेळार माविन गुदिनोचे वावरपी बीजेपीक तेंको दिवंक गेले। काँग्रेसीचे प्रचाराकूय आयलो ना। बाबूश मोन्सेराताने काँग्रेसी खातीर काम केल्लें ना हे खुद्द बाबूशान प्रुडंटाच्या हेडोनात उलोवन दाखयला। चर्चिल तृणमुलान गेलो आनी वालंका आलेमांव वेंचणुकेच्या दिसांनी गोंया भायर गेले। गोंयचे वेंचणूक प्रचारान येवचे ना अशें वालंकान स्पश्ट केले। हे सगळे फुडाऱ्यांच्या वावराचो आतां काँग्रेस पंचनामो करतली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।